नमस्कार, हांव साई दत्त कामत आणि तुम्ही पळयतात गोंयचें राजकारण. गरमी गोंयाक वाडत आसा, जावं ती राजकारणाची जावं ती वताची. पूण आज कितें, हांव ही कोटी घालून आज बिचीर आयला, बाणावले बिचीर. आणि कारणय सामकें स्पेशल आसा, कारण आमचे बरोबर आसा वन अँड ओनली द पर्सन हू सेज लायफ इज ऑलवेज गुड, मिस्टर पेले. आमगेलो जोगायलोय सामको एटायर सामको कंप्लिटली जरी चेंज आसा, तरी आज जे व्ह्यूज आसात ते आमकां लोकां कडल्यान कशे येतात तेही कळपाचें आसा. पेले बाब, वेलकम टू द शो. वेलकम सर. तुम्ही आमचे बाणाल बिचीर गोंयच्यो न्यूज परगट करपाक वतांतल्यांक मातेंतल्यान येयलाय म्हूण तुमकांय देव बरें करूं, तुमच्या चॅनलाकूय बी देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूं पेले बाब. सांगपाचें म्हणल्यार आमी जेन्ना गोवा टॉक्स हो इलेक्शना वेळार जेन्ना प्रोग्राम केल्लो तेन्ना तुमचो एक बायट घेतिल्लो. तो बायट व्हायरलूय जाल्लो, तुमचे खुबशे बायट व्हायरलूय जातात. कितें का ते सगळे फुडले मागीर उलोवया. पूण तो जेन्ना पळय बायट घेतिल्लो तेन्ना तुमी एक म्हणिल्लें की सावथाक 2024 कॅप्टन विरियाटो जिखतलो आणि काँग्रेसीचे सीट येतले. ते आयले. आणि हालींच तुमचो एक स्टेटमेंट परत व्हायरल जाला की आपूण रोहन खंवटेक भितर वचून आपणें सांगलां की नेक्स्ट टाइम गोवा फॉरवर्ड विथ आरजी फ्रॉम द गव्हर्नमेंट. आणि लोक असे म्हणतात की पेले बाबाक सगळे पॉलिटिक्सांतले बारकेले सगळे जे पळय कितें कितें अशें आमी एक दूर का नजारा म्हणटात तो खबर आसता म्हणटात. सो कितें दिसता तुमकां, म्हणजे खऱ्यांनीच तशें जावपाचें आसा काय हो तुमचो फक्त एक लायट स्टेटमेंट? सर, आमकां टुरिजम मिनिस्टरान मिस्टर रोहन खंवटेन शेकवाल्या, बारीक हॉटेलवाल्या, गेस्ट हाऊस आणि वॉटर स्पोर्ट्सवाल्यांक एक सांगातान एंड ऑफ द सीजन कशें गेलें, हय. टुरिस्ट कसो आयलो, कोण धंदेवाले आहाय ते हॅपी आहाय हे मेळपाक म्हूण एक मिटींग घेयली. हय. आणि जेन्ना मिटींग बरे भाशेन जाता लास्ट आमगेलें सगळें आसोन मोगान चॅटिंग जाली टुरिजम मिनिस्टरा बरें. मागीर थिंगा हांवें केसो इंटेन्शनान म्हजे मनान ना जाल्यार आमचे गोवा फॉरवर्ड पार्टीन ना जाल्यार आमची आरजीन पार्टीन म्हाका कांय सांगोंक ना. हांवें एक मनान गोंयचे म्हाका मोग आसा, आमचो गोंयचो लोक इतलो मोगाल दीस रात रस्त्याक येवन गव्हर्मेंटाक झुजता म्हूण हांवें एक मोगान रोहन खंवटे आमचो एक फ्रेंड म्हूण मुळें. तुमी आतां म्हजे रागार जायनाकात. कोण रागार जायना. होय. तुमचे विचार हे म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारा मेरेन पावपाक जाय. होय. आणि ह्या इंटरव्यूवांतल्यानय बी पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह कमेंट्स येतले. हय. हांव म्हजें काम करता, हय. तुम्ही तुमचें काम करता. सो पॉझिटिव्ह आणि नेगेटिव्ह एश निवळे हांव आमच्या गोंयच्या ताळे लोकांचे ताळेन मागता. तुमी हांवें कितें चॅटिंगान म्हणलां म्हूण रागार आनी काळजान धरिनाकात. हांव सदांच गोंयचो मोग करतलो आणि तुमी मुजेर बॅड दुखून रिव्ह्यू मारल्यार जाल्यार गोंयच्या पासत मरोंक रेडी आसतलो. कित्याक गोवा पीपल आर व्हेरी मोगाल आणि आमचें गोंय सुंदर. तेका मातशें आमची गोंयची बिची दाखय बाबा, व्हिडिओ काड तेचो काय बरो सी आणि काय बरें. हांव गोंयच्या ताळ्यांक ते कॉमेंटाचेर ते तर वायट दिसलें जाल्यार म्हाका माफी मागात. ही एक गोंयची दोनी पार्टी म्हूण हांवें एक मोगान चॅटिंगांनी मुडलेलें आणि हे लोकांन आतां सारकें स्वत म्हूण मागोन घेयलें दिसता. कित्याक आमचो विजय. पूण हांव तुमकां एक कामा खातीर डिस्टर्ब करतलो. जेन्ना तुमी हो कमेंट मारलो आणि लास्ट टाइम जेन्ना तुमी कॅप्टन विरियाटोचेर जेन्ना उलयले की ते जिखतले म्हणून, खंय तरी तुमकां दिसना की हे जे सद्याक जे सरकार आसा, हय, जावं ते बरें काम करता जावं ते वायट काम करता, तुमी जेन्ना आपूण एक गोंयकाराचे खातीर उलयता म्हणटात, तुमकां दिसना की एक सरकाराच्या विशयी खंय तरी तो एक नेगेटिव्ह कमेंट वता? चोय आतां हो BJP सरकार आहा तो, लायक एग्जाम्पल रोहन खंवटे आणि आमचो प्रेझेंट CM प्रमोद सावंत. हय. मोस्टली मुगे दोंद आहा तो हे दोनी डिपार्टमेंटा लागता. हय. सो हांव मुगे चड प्रॉब्लेम आमगे गांवची लोकाली घेवन फर्स्ट एंट्री हांव विजयाको मागता. नॉट बिकॉज ही इज अ पॉलिटिशियन, opposition or गांवचो MLA म्हूण, एज माय बेस्ट फ्रेंड एंड गुड मॅन.
आणि जेन्ना हांव म्हज्या लोकांक घेवन तेजे बऱ्यो वयता म्हणटो तेगेली 99% मुंजे आटी सो हांव लोकांक घेवन वयताय ती काम जाताय. जेन्ना रोहना बरे वयताय ते दोना आमगेलो वॉटर स्पोर्ट्स शेकवाल्या लागून रोहनानूय आमगेली काम केलें. जेन्ना हांव आमचो सीएमा बरे वयताय तेन्ना फिशरमॅनांगे काम कर म्हूण तेणें सगळीं काम केलें. एक काम ओलां तेको हांवें गोंयचो आमचो फिशरी डिपार्टमेंटा 50,000 जमिनी आहा ती आमचे गोंयचे फिशरमॅनाचो जागो गोंयचे बोट पाक करून नुस्त्या सुकोवपा दी म्हूण तेणें म्हाका प्रॉमिस केला. सो 2027 इलेक्शन येशनी उणें तो म्हाका दितलो म्हूण म्हाका विश्वास आसा. आनी दिना जाल्यार मुखार कितें करपा आहा तें आमी चिंतून आसात. मुखार कितें करपा तें चिंतून आसा पूण तुमी म्हणटा सगळे कामां करता म्हणटकीर कामां करना कोण होय एक मोठो प्रश्न. काम कोणाय म्हणचे जेन्ना चोय पात्रांव काळजानसून सांगता हांव हुंचे मिनिस्टर आनी MLA चोर तो बरो न्ही म्हणा. जेन्ना हांव एक क्रिस्तांव आनी आमगे बायबल शिकयता सगळे मनीस चुकले जाल्यार तांकां बक्षिचे म्हूण हांव धाकट्या पांयान धाकट्या तोंडान धाकट्या आंगान तेंचे बरें काम करून वयता. सो ते मुगे कोताय. सो आतां हांव गव्हर्मेंटाक कितें मागोता जेन्ना ह्यो गोंयच्यो पार्टी आसल्यार गोंयची दूख कितें आसता ती तांकां गमता. सो ते भाशेन हे रेस्ट पार्टी BJP आनी आमची हे रे काँग्रेस त्यो भायल्यो दिल्ली पार्टी जेन्ना आमी गोंयच पासत झुजताय तेका तें दूख लागना. लायक मादोई लायक कोल हाब हे कोल बोल येताय ते आम नाकाय नुस्तेकारां माल. हो एक इम्पॉर्टंट फॅक्टर म्हणजे तुम्ही म्हणटात की जेन्ना गोंयची पार्टी येतली आणि गोंयची पार्टी म्हणटा आसतना तुम्ही ऑलरेडी तुमच्या स्टेटमेंटाक दोन पार्टी घेतल्यो एक गोवा फॉरवर्ड दुसरी RG. तुम्ही म्हणटात की जेन्ना हातूंतली एक पार्टी किंवा दोन्ही पार्टी जेन्ना सरकार करतल्यो तांकां गोंयची माया गोंयचो मोग ते दूख जे कितें आसा जावं ती म्हादय जावं न्ही बाकीचे साबार विशय जावं न्ही हे तांकां कळटले आनी दिल्लीच्यान आमकां कोण चलोवपाक आसना तर गोंयची पार्टी चलयतली हे तुमी सामकें ठामपणान सांगतात. हय चोय एग्जाम्पल तूं आतां चोय ते दोंगराचे तेमी ते बुटीक मुडाय थिंगा कितले बोंगले कितले फ्लॅटां येताय थिंगा ती गोंयची पार्टी केन्ना आसपाना. ती भायली गोंयची पार्टी न्ही ती दिल्लीचे बिल्डर. सो हो गोंयचो बिल्डर त्या जाग्या परमिशन लायसन्स दुखू मेळ जाला गोंयचें दूख सोसून ते प्रोजेक्टांतलो भायर सोतलो ते हांव म्हणटा. सो ते दिल्लीवाल्यांक कोण गेलना तांकां ते फ्लॅट एक आनी तेंगे दूड घे आनी दुसऱ्या गांवां ते दिल्लीकार जेन्ना हांगा येतात ते सदांच म्हणटात की वी वॉन्ट आवर सेकंड होम ऑर हॉलिडे होम जो आतां एक ट्रेंड चल्ला दॅट इन गोवा. तुमकां दिसना की ते जेन्ना हांगा येता इट वील डायरेक्टली गिव अ कंट्रिब्युशन टू द ट्युरिझम इन गोवा. आणि ट्युरिझम म्हणलें की पयलें नांव हांगा जर आमी बोटींग पळयलें आमी जर तर पॅराशूट पळयलें जाल्यार पेले येता. सर सिरियसली आय हॅव टू टॉक दिस इन इंग्लिश. आय डोंट वॉन्ट दिल्ली पीपल और दिल्ली कार want to have second home in Goa. Okay. They should come here and enjoy our good breeze, good tourism, good food, and enjoy their life. And they go to Delhi. I don't want they are having second home. We have enough population in Goa, beautiful Goa, to enjoy their life in Goa. Bail Burgyambore. Mak tenge second home naka. We are very happy how it is. And म्हाकाय दिसता आमचो गोंयकार लोकांकूय म्हाका जाय तशें जावपाक जाय. प्रत्येक गोंयकार हेच म्हणटा होय. दिल्लीकार जावं राजस्थानी जावं गुजराताचे लोक जावं आमी तांच्या अगेन्स्ट ना. ते हांगा येवन तांणी ट्युरिझम एक्टिविटीज बरे तरेन एन्जॉय करच्यो परत वचचे बट डोंट हॅव युअर सेकंड होम इन गोवा. पूण आमी सद्याक हाजेर फूल स्टॉप मारया. कोणाक कितें दिसता कितें कात तें मागीर उलोवया. आतां म्हाका पेलेक कितें दिसता तें विचारपाक जाय आनी तें म्हणल्यार पेले बाब जेन्ना पळय लोकां मदीं भोंवता तेन्ना सदांच कपडे व्हायट घालता स्पेशली शर्ट किंवा टी-शर्ट व्हायटच असता. आणि वी नो मेनी पॉलिटिशियन्स इन गोवा सोशल एक्टिविस्ट इन गोवा स्पेशली खास करून चडशे व्हडले पॉलिटिशियन तेही सदांच व्हायटच घालून भोंवतात. आज तुम्ही व्हायट बान्यान घाला बान्यान म्हणून तू व्हायट असताच बट स्टील इट इज व्हायट. सो दिस व्हायट इज कनेक्टिंग इच अँड एव्हरीवन टू द पॉलिटिक्स. सो पेले बाबालो कितें फ्युचर आमी बाकीच्या पार्टीच्यालो फ्युचर मागीर उलोवया. व्हॉट अबाउट पेले? इज पेले ट्रायिंग टू एंटर इन टू पॉलिटिक्स डायरेक्टली? ना मुगे तुका फर्स्ट सांगपा आय डोंट वॉन्ट टू बी अ पॉलिटिशियन अँड आय डोंट वॉन्ट टू एंटर ऑल्सो पॉलिटिशियन. आय एम हॅपी विथ आवर MLA. ते MLA आमचो आपाचो MLA वेंजी बाब तेका आमीच निवडून हाडा अँड ही इज डुईंग गुड वर्क.
If he is not good to work, Banalkar knows what to do. But right now, yesterday only. बाणावलेकार नोज व्हॉट टू डू म्हणले आणि तुम्ही असं करून घातलेलं म्हणजे बाणावलेकार नोज दॅट इफ इज नॉट वर्किंग गुड अँड यू शुड इलेक्ट पेले. No. Yesterday only तू जाणा हांव फुटबॉल मोगी वेटरन्स 50 प्लस आणि तेणे आमचे बाणालेचे फुटबॉल ग्राउंडाक टोर्नामेंट केलो. सो आमचे सगळे बाणाले कोलवा माजोर्डा ते सगळे भुरगे हॅपी आहाय. तेच पयलीं तेणे आमचे मुगे खुद भुरगीं मनोविकास दिसलाक वयतात तेणे तेका झुंबा आनी रोबोटीक म्हूण जायते एक्सरसाइज आनी प्ले ग्राउंड डॉनबॉस्कोक शिकायले. मुजी भुरग्यांकूय ताजे हितून फुटबॉलूय तेणे घातले. हेजे पयले हुंचे MLAन खरें म्हळ्यार म्हाका आतां 30 years आय बीन वोटेड. हुंचे MLAन हे भुरग्यांक गेले हॉलिडेजां कांय काम करूं ना पूण तेणे आपणे मोनान आपणे गिन्यानान करून दाखयले. सो आय एम हॅपी विथ हिम. वाय शूड आय थिंक अबाउट टू डू पॉलिटिक्स. मुगे दुसरे इंटरव्यूचे आय विल फायट फॉर गोवा आनी आमगेले गोंयकारांक लागोन without being politics I will fight for Goa. And तुई मुकोळे विचारला वायट कपड्या लागोन मुगेलो एक बेस्ट फ्रेंड ही इज अ मॉडल एंड ही इज अ डिझायनर क्लोथ. तो म्हाका सदां म्हणटा पेले तू काळो आहा तुजेर धवो शर्ट और धोयें टी शर्ट आनी ब्लू पॅन्ट बरें दिसता आनी तें घालून हांव एक 3-4 म्हूण जाले आतां हांवें धोये घालपाक स्टार्ट केला नॉट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स. ओके म्हाका दिसता हो तुमी म्हणलो खरो पूण ते म्हाकाय अप्लाय जाता कित्याक लागून हांव ताजेर आनी चर्चा करना. पूण वायट इज ऑलवेज गूड. आमी म्हणटात की धवे हे एक सामकें बरें कामाचें प्रतीक आनी असोच वायट फ्युचरूय तुमचो आसनी. पूण आमी जेन्ना आज ट्युरिजमाचें उलयतात हांवें पयलीं तुमकां विचारलें तुमचो तो व्हायरल स्टेटमेंट जाल्लो ताज्या खातीर. सेकंड वी डिस्कस्ड अबाउट गोवन पॉलिटिक्स. थर्ड वी डिस्कस्ड अबाउट युअर एंट्री इन टू पॉलिटिक्स. आनी आतां मेन जें हांव उलयतां तें म्हणजे ट्युरिजम आनी गोवा. गोवा इज नोन एज अ ट्युरिजम कॅपिटल ऑफ इंडिया. पूण आज जर आमी पळयत ट्युरिजम आमी खंय तरी देंवला म्हणटात. आतां फाटल्या दिसांनी जें कितें इंडिया पाकिस्तान वॉर टेन्शन आशिल्लें किंवा जो कितें टेररिस्ट अटॅक जाल्लो when we strike back in the name of Operation Sindoor which was successful तेन्ना खंय तरी मातशें ट्युरिजम कमी जावपाक लागलें. नॉट ओन्ली इन गोवा बट एज फार एज एंटायर इंडिया इज कन्सर्न. पूण आतां मुखार कशें कितें आनी सद्याची परिस्थिती कशी कितें गोंयाक जेन्ना आमी पर्यटक स्थळ म्हणटात तेन्ना तुमकां कशें कितें दिसता? फर्स्ट तुजें सारकें आसा. आमचे पाकिस्तान आनी इंडिया केस्तांव जालें त्या दोना जायते हॉटलां बुकींग बी आहलोलीं ती कॅन्सील जावन हॉटेल लायन इज डेड. वॉटर स्पोर्ट डेड. शेतकारान तें केस्तांव जात तें तेंगे एक 20 दीस दुखून ओल्ले तेमी ते केस्तांवाचे सोमती शेकबेक काण वयली. सो हांव आमचे गोंयचे ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन मागता आनीक आमगेले 15 दीस ओलो आहाय. जरी तर वेदर बरो आहा दोयरो बरो आहा जो मनीस शेतकारो वॉटर स्पोर्ट वालो वॉट एवर इन ट्युरिजम रिलेटीव 31 मे सोन आमकां टायमींग दिलो आहा. दोयरो बरो आहा वेदर बरो आसल्यार म्हाका विश्वास आसा तो आमकां लॉंग स्टे दितलो म्हूण. कित्याक आमकां दिसलें हो म्हयनो बरो वयतलो भुरग्यांचें पेमेंट बी दिवपाक. सो हो म्हयनो आमचो बरो वचपाक वराचेर सगळो इफेक्ट जालो. सो आमी ते कडेन मागतले. दुसरे भाशेन हांवें तेका ट्युरिजम मिनिस्टराक पयर मिटिंगेक सांगलां टुरिजम गोवा देर इज जायते ट्युरिस्ट येयले गोंय सर्विसूय आमगे गोंयकार बरें दिताय. बट आमकां ट्युरिस्ट मातशे पयशांवाल जावो. जो ट्युरिस्ट येता तो चड बायलां रांदून खाता नाजाल्यार टोमॅटोज कितें म्हणटाय तेजे ऑर्डरीचे हाडटा आनी तेंगेले पोट बंद वयता. आनी वॉटर स्पोर्ट्सा बी कोत्तो सारकी बारीक रायड आहाय ते कोताय पयशांवाले नाय लायक 10 years 8 years back. So there is tourism but very less quality of money spending. सो तुमकां दिसता की देर शूड नॉट बी फूड ऑर्डर वाया टोमॅटो. इट इज नॉट टोमॅटो ताका आनी एक दुसरी नांव आसा पूण ओके एनीवे बट ताजे परस म्हाका दिसता जे हांगा कुकिंग करून रांदून किंवा जे आमचे गोंयकार आसात आनी आज आमी जेन्ना ऑथेंटीक फूड म्हणटात हांव एक्चुअली हे उलोवपाचोच आशिल्लो. ऑथेंटीक फूड म्हणटा आसतना नॉर्थ इंडियन फूड जे आसा ते ऑथेंटीक गोवन फूड म्हणून सर्व करतात काही रेस्टॉरंटांनी किंवा खंयच्याय अशा थोड्या जाग्यार. सो म्हाका दिसता तुमचो हो स्टेटमेंटूय जो आसा तुमचे जे कितें तुमी उलयल्यात तेय बी म्हाका दिसता लोकांक कळपाक जाय. आनीक एंटायरली जे कोण आमचो जावं तो ट्युरिजम मिनिस्टर CM जे इंटरव्यू पळयतातच तांणी बी हे नोट करून घेवपाक जाय. कारण जेन्ना आमी गोंय म्हणटात तेन्ना जे कितें गोंयचें प्रतीक आसा जे कितें गोंयकाराले आवडीचें आसा तेच आमी ट्युरिस्टाक दिवपाक जाय. आमची खंय तरी आयडेंटिटी म्हाका दिसता अशी करून लिपता ती लिपपाक जायना. पयले बाब ट्युरिजम सद्याक तुमी म्हणटात की मातसो वरा खातीर हाल्ला
जाग्यार येवपाचो चान्स आसा, पूण गरमी कितें म्हणटा गरमी सर आनी गरमे लागूनय टुरिझम अफेक्ट जाला. ना ना कित्याक आमकां हे म्हयन्याक गेस्ट येताय ते चड इंडियन येताय आनी इंडियना हे वेदरा प्रॉब्लेम ना. हय आमगेले वत गरम बट वारें थंड. हय सो म्हाका मुगेल्या एक्सपिरियन्सान दिसता आनी 4-5 दिसां मदें गोंया पावस पडटलो आनी दयरो आनी आमची जमिनी शांती जातली. वेदराक लागून ट्युरिस्टांचे कांय प्रॉब्लेम ना. सर्वीस आनी हांव एक आमच्या गोंयच्या लोकांक आनी ट्युरिझम मिनिस्टराक आनी ट्युरिझम आनी आमच्या गोंयच्या गोव्हर्मेंटाक एक गॅरंटी दिता, ट्युरिझम सांबाळटले ते हे गोंयकार सांबाळटले. लायक शेकॉनर वॉटर स्पोर्ट्स वाले आनीक आमचे टॅक्सी भाव आनीक आमचे ट्युरिझमा धंदे आहाय ते तुमी ताका रागान बेस्ते प्रेशर करून भायले कोणू हाडून दिवपाचे बंद करात. आज न्ही जाल्यार फाल्यां सांबाळटले ते गोंयचोच ट्युरिझम सांबाळटात तो लोक. हे हांव तुमच्या चॅनलाचेर ही मेसेज आमच्या गोव्हर्मेंटाक पास करता. आणि मेसेज म्हाका दिसता गव्हर्मेंट सिरियसली घेतलो आणि घेवपाकूच जाय. घेतलो तुम्ही एक म्हणले वत गरम पूण वारो थंड होय. आणि ताका लागूनच इतले कोटी घालून भितर टी शर्ट घालून सुद्धा वारे थंड आशिल्ले कारणानच म्हाका चड गरमी जायना. घाम येता पूण तरी सुद्धा आय एम कूल लायक पेले. Yeah. थँक्यू सो मच पेले बाब Thank you. फॉर जॉइनिंग अस इन दिस एपिसोड ऑफ गोयचे राजकारण. प्रॉब्लेम सर. तुम्ही बी ऑलवेज गुड. थँक्यू सो मच. आणि गोंयकार तुमचेर मोग करताच. तुम्ही जे आज उलयले ते प्रत्येक गोंयकार आयकतलो आणि कमेंटूय येतले, पॉझिटिव्हूय आसतले नेगेटिव्हूय आसतले. पूण जशें सदांच म्हणटात बरें आसा ते घेवन फुडें वचप आणि वायट आसा ते देव पळयतलो. लास्ट आणि आमकां लास्ट हय. तुका डिस्टर्ब करता हांव एक लास्ट तुका उतर सांगता. आमी एक क्रिस्तांव, आमचो जेजू आनीक देव तेगले गांवांक तेका मान आनीक रेस्पेक्ट दिनासले. कित्याक एवरीबॉडी गॉट जेलसी. पीपल शूड स्टॉप डुईंग जेलस. कोण सकलपट तेका आत दिन वयर काडपाक आमच्या लोकांक शिकपाचें. हांव कोणा कडेन रुपय मागना ना जाल्यार तेंगे रुपय घेयना. मुजेर वायट उलयाय ना बरें उलयाय आय हॅव नो प्रॉब्लेम. जो मनीस कोण मुजेर वायट उलयता तेका हांव देवाकय सदां मागता. चुकला जाल्यार देवा तेका बोगोश आनीक ताच्या फॅमिलीक बरी भलायकी दिवं. हें म्हजें काम. आज म्हाका तुमचे उजीर एक डॉल्फिन ट्रीप धाडल्या. प्युअर इंग्लीश ट्युरिस्ट फ्रॉम इंग्लंड. जे गोंयकार गोंय सोडून इंग्लंडाक गेले ते मुंज चिंतून बरी सर्वीस ऑफ ट्युरिझम म्हूण ते मुंज बरे गेस्ट आसात ते तुमच्या दोळ्यान तुम चोयला. सो मुजेर जायतो लोक बरो आसा आनी हांव आमच्या गोंयच्या लोकांचोय मोग करता. आनी जो मनीस मुजेर रागार आहा ताका हांव बक्षिता. जालें. खऱ्यांनीच खूप सुंदर आणि बरी उतरां. आनीक जेलसी जावन लोक कशे पांय ओडटात हे साईदत्त कामतीक कोणेच सांगपाची गरज ना. कारण साईदत्त कामतीन स्वताक हे एक्सपिरियन्स केल्ले आसा, हो अनुभव घेतिल्लो आसा. आनीक बरें जाता तेन्ना कोण पावना, वायट जाता तेन्ना आनीकूय पाड घालपाक लोक येता. हेंय आमी पळयलां. जावं ते हे अशे तरेचे इंटरव्यूज आसली किंवा म्हजे मिमिक्री स्टँडअप कॉमेडी आसली पूण ताजेर उलोवपाक नाका. कारण आमचो हो इंटरव्यू सोंपिल्लो आसा. आनी चडांत चड देव बरें करूं पेले बाब. परत एक फाटी तुमी आयले म्हणजे तुमी आमकां आपयले. Thank you. आनी हो इंटरव्यू म्हाका दिसता खऱ्यांनीच एक बऱ्यांतलो बरो जाला. लोकांचे कमेंट्स आयकुयाच. पूण ताज्या पयलीं आमी गोंयकारां खातीर सगळ्यांनी मेळून एक बरो वावर करून गोंयचें नांव वयर काडया. वयर काडया. एवरी डे इज देव बरें करूं. थँक्यू.